दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेतून येवो ते लावन जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर, आमकां तूं रुपीत कर. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेतून येवो ते लावन जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर, आमकां तूं रुपीत कर. दुकुल्ली मोना राखून आसा गायेलीं काळजां आशीव आसा. दुकुल्ली मोना राखून आसा गायेलीं काळजां आशीव आसा. मोगावूच्या तुज्या ती आस्कून कर, संतोषान भरून जिणी पावन तुमकां. मोगावूच्या तुज्या ती आस्कून कर, संतोषान भरून जिणी पावन तुमकां. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेतून येवो ते लावन जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर, आमकां तूं रुपीत कर. दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेतून येवो ते लावन जिसूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर, आमकां तूं रुपीत कर. भाव भयणीनो, थोडो वेळ येवकरिस्तांतल्या जेजूगत आमी पळोवन रावया. ताची कृपा, ताची मजत, ताचें बेसांव आमच्या सगळ्या कुडीचेर, आमच्या जिवाचेर ह्या घडये वाळोवन येवन आसा. तें आमचे वयर वाळोवंक सोडया. येवकरिस्तांतल्या जेजू समोर सर्गा संवसाराच्या देवा समोर दिंब्यांनी आमी आसाव. सर पोदवेदार, सर शक्तिवंत देवाच्या पांयांतळी आमी सर पडोवन रावल्या. ताची पदवी, ताची महिमा आमच्या किरकोळ जिबेन वर्णूंक असाध्य. आमच्या किरकोळ दोळ्यांनी ताका पळोवन तें वर्णन करूंकय आमकां असाध्य. तरी भावार्था वरवीं आनी संपूर्ण मोगान बरोवन दादोशी काळजान आनी उपकारी मोणान दीन वसनेच्या भोगनांनी आमकांच आमी एका किरकोळ किड्या परी लेगून सर पोदवेदार देवा मुखार
आमी आसांव देखून संतोष पावया आनी किर्तन 113 किर्तनकाराच्या उतरांनी ताची आमी स्तुती करया. तो म्हणटा सर्वेस्पराच्या सेवकानो स्तुती करा, सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं आतां आनी सदां काळ उदेंतीन तावन आसतां ते पडयान सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी, मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा? उन्नती ताचें सिंहासन. पूण सकला सर्गार आनी पृथ्वेर तो थंय नदर घालता. कलत्यांक तो धुळींतलो उबारता, दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडटा. फुडाऱ्या मोदें ताका जागो दिता, आपल्या परजेच्या फुडाऱ्या मोदें तांकां बसयता. वंसड्या स्त्रियेक भुरग्यां बाळांची संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरांत ती वस्तू करूंक दिता, वस्ती करूंक दिता. कितलें वर्ती महिमा आमच्या देवाची. जर किर्तनकारान अशें अणभव केलें तर आमी अणभव करूंक फावो. देखून सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान आमी किर्तनकारा संगी मेळया आनी कन्नडांतलें गीत आसा तें नन्ना उसिरिरुवा तनका निम्मण्ण स्तुतिसुवेनु आराधिसुवेनु. कोणा बसोंक जाय बसचें, कोणा दिम्यान आसूंक जाय दिम्यान आसचें. आमचो बाबा आमकां गायन करूंक कुमक करता. आमी ताच्या सांगाता मेळून आमच्या काळजान तावन किर्तनकारा सांगाता मेळून हें कन्नडांतलें गीत आमचेंत करून भक्तीपणान गावया. उसिरिरुवा दिनವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಾನ್ 33. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಗಡ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಗತ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಸಂಗತ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಸಂಗತ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಸೊಮ್ಮೆಗೆ ಸರ್ ಉಪಕಾರ ಆಟೋವ್ಯಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ,
ನನ್ನ ಉಸಿರುನೇ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ओ यीशु मियाँ, आम्ही तुझ्या आराधना करता हूँ, आम्ही तुका दिन वाचता हूँ, आम्ही तुका अर्घां दिता हूँ. आमची जीभ तुझे आराधन करणं तासो शेळ सुकणा जावं. आमच्या दोळ्यांनी तुका पळोवन आमकां पुरोसान भोगणा जावं. आमच्या कुडीक तुजी स्तुती करणं निरासपण येना जावं. कित्याक आमकां बळ ना तरी तूं आमकां बळ दिवन घट करताय. कित्याक तुंत आमचें बळ, तुंत आमचें कडप. देखून सदांच तुका आराधन, तुका ಸ್ತುತಿ, तुका ಹೊಗಳಪ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವೂ ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡಿ ನೀ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆನೇ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆನೇ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಸಂಗತ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬರ್ತ್ಯಾನ್ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. सगळ्या काळजाण आराधने आराधने येशुविगे. सगळ्या सत्तेन आराधने आराधने येशुविगे. संपूर्ण भावार्थान आराधने आराधने येशुविगे. आराधने आराधने येशुविगे. alleluia 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 alleluia. Angata alleluia alleluia alleluia. Odlyan alleluia 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 alleluia
Hallelujah. 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 तुझे आम्ही आराधना करता हूं तुझे आम्ही स्तुती करता हूं तुझे महिमा देता हूं तुझे आम्ही ओगलाब देता हूं तू आमचो देव तू आमचो स्वामी तू आमचो धणी तुका आम्ही आराधना करते वरते भाग आमका हो गेलाय आमका या सकाळी तुझ्या आपोणान तुझे मुखार रावूंक तुझे मुखार दिबी घालूंक तुझी स्तुती करूंक तुझे भजन करूंक आमका हो केलाय हालेलुया 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 आराधने येसुवे वंदने येसुवे स्तुति येसुवे महिमे येसुवे आराधने मगे स्तुति स्तोत्रने मगे महिमे मगे हालेलुया 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 धनिया देवा तुका आराधना तुका ओगलाब तुका सोमिया देवा आराधना तुका आमच्या कडपा आमच्या बुरुजा आमच्या इष्ट आमच्या देवा हालेलुया 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 दोन्ही आमच्या हात जोडया येवकरेतले जेजू तू पळोवया हांवें शिकयल्लें मागणें म्हणा सोमिया जेजू सोमिया जेजू म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या राया म्हज्या इश्टा म्हज्या बऱ्या गोवळ्या म्हज्या कडपा म्हज्या बुरुजा म्हज्या सर्वस्वा हांव तुका आराधना करता हांव तुजी स्तुती करता हांव तुका अर्घां दिता अंतस्करणांतावन नमस्कार करता ओट तुजो उपकार मानता कित्याक साईबा तुवें म्हाका रसलाई आज पर्यंत सांबाळ्ळाय जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साईबा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता तुज्या वडा म्हज्या पातकाच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू म्हजें जिवीत म्हजे कश्ट म्हजें सर्वस्व तुज्या पांयांत हांव समर्पिता आराधना तुका ओगलाब तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका आयचो दीस तुवें म्हाका फावो केलाय ह्या दिसाचो उजवाड पळोवचें भाग तुवें म्हाका दिलाय म्हज्या घरांत हांव हांगा ह्या पूर्ण शेताक येवंक म्हाका फावो केलाय ह्या वखदां तुज्या मुखार वचचें वर्तें भाग म्हजें जालां ह्या खातीर अर्घां तुका ओगलाब तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका भावां भयणीनो देवाची आमी कितली स्तुती केली तितलें आमकां बरें देवाक न्ही ताची आमी कितलें आराधना केलें स्तुती केलें तितली आमची भलायकी बरी जाता हांगा मात्र न्ही हांगाय वय घराय वय दूख भोगतना सोंसूं तांगणांतल्या वेळार आमी देवाची स्तुती केली जाल्यार आमच्या माथ्यार आसलें ओजें खांदार आयिल्ल्या बरें जाता आनी खांदार आसल्यार नापयन जाता तें पुरपुरच्या बदलाक हेरांक बोट दाखोवच्या बदलाक सुम्याची आत्तां आमी केल्ल्या पर्यंत स्तुती केली जाल्यार एक 5 मिनटां एक 10 मिनटां आमची पिडा आमकां गूण जाता आमकां सोम्या तावन तूं कुरपा वाळटा हांगा बसली आमी त्यात सोम्याक परतून काळजान तावन भरिल्ल्या काळजान दिनवासी मनान भावार्थान स्तुती करया आतां आमी हांगा आसा घरा वयचें नाका
घरा आमच्यो राटावळी आसतल्यो समस्या आसतलें ओजें आसतलें तें काण म्हूण आमी आयल्या तें पुरो हांगा दवरया सगळ्यांक दवरा तुमचे कश्ट तुमची दूख तुमची पिडा तुमी कोणा खातीर मागूंक आसा कितें बरें घरांत काडून आयल्यात तुमकां कितें बरें रडोवंक जाता कितें बरें बेजार भोगता तें पुरो हाडा तें पुरो सुम्याच्या हातांत दवरया पांयां तळा दवरया तो काण घेता येया तुमी कश्ट येतलें आनी वजन ववेतलें आनी हांव तुमकां तो दिता विशय आमकां आमचो तुमी सांगता एक करता एक न्ही कितें सांगता तेंच करता कितें करता तेंच सांगता देखून कितें तुमी हाडलां तें बरें हांगा हाडा हांगा दवरा तुमच्या मतींतलें काळजांतलें हांगा दवरा सगळें मन मोकलें एक वर आतां वरां 10 जालीं 11 वरां आनी 1 वर आसा आमी वाच पळोवंक नाका 1 वर तें आमकां 5 निमिशां बरी जायचें कशें जायचें 1 वर 5 निमिशां 5 निमिशां कालें गरजेचें काळीज मन कूड सगळें कांय आसचें अंगात आसचें बेश्टेनी आराधना म्हळ्यार बेश्टें येवचें हेचें न्ही घरा येतना आमकां भोगचें आज हांवें बरें करन मागणें केलें पाद्र्या पण आमकां मागणें करचें केलें न्ही आज हांवें बरें करन मागणें केलें 1 वर्स तुमी सांगात करसून म्हाका भाग्यवंतपण मेळ्ळें कृपा मेळ्ळी संतोश जालो देखून बरोवल्या काळजांत दिनवासी मनान तेत जेजूक आतां आमी गीत गावया तुमच्या बुकांनी आसा जेजू मोगाळा आराधान तुका सागोरा आराधान तुका ये सोडवून दारा आराधान तुका तकलेर तावून न्ही काळजांत थावन आमी गावया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा वय सुमिया आराधन करचें भाग म्हाका तूं उंड्या रुपा रंगा लिपोवन आसाय देवी तुजो मोग आमकां दिवन आसाय कुरपेन तूं आमकां नानोवन आसाय नेटोवन आसाय सोबोवन आसाय पवित्र सांगात तुजो तूं देव तरी आमकां दिताय आमी किरकोळ आमी पातकी आमी अस्क तरी तूं देव तुजो सांगात आमकां दिताय तुजी कृपा आमकां दिताय तुजो मोग आमकां दिताय उंड्या रुपार आसून आमकां तूं मोगान पळयताय देखून तुजी आमी स्तुती करता उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसा सगळां उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसा कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसा पोवी सांगात तुजो दिवून आसा कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसा दैवीक सांगात तुजो दिवून आसा जेजू मोगाळा दुनिया दर्जार दवरया
आराधन तुका काल जाणता जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका दुनियात मुखार दर्या करिस्ता त्याने म्हणया जेजू मोगाळा आराधन तुका सकणा जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका वै सोम्या तूं स्वादीक जेजू आमचो खरो नीज आनी बरो आसरो तुजे वेन आमकां सोम्या कोण आसा दुसरो खंयचो तूं मनीस ना खंयचो तूं राय ना खंयचो तूं धनी ना खंयची तूं संगत ना सोम्या जेजू तूं आमकां पासो सोरो दिवन नितळ उदक दिवन दांडोण बेतकाड दिवन जतन घेवन सो आमचो बरो गोवळी देखून तूंच आमच्या जिणेचो एकच थारो एकच खडप एकच बुरूज एकच आमकां धैर्य दिवन सो आमचो राखवली देखून काल जाणता परत आमी तुजी स्तुती करता आनी तुका दिन वासून गायता स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं आमच्या जिणेचो एकच तारो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं आमचे जिणेचो एकच तारो सांगाता जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका दुनियात उबारन जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका सॉफ्ट जेजू मोगाळा आराधन तुका
आणखी सॉफ्ट जेजू दयाळा आराधन तुका आणखी सॉफ्ट कोरपे सागोरा आराधन तुका सॉफ्ट येसूड दारा डोळे दांपून आराधन तुका येसूड दारा आराधन तुका हालेलुया 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 तुमची जाप जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका आमचो मोग करच्या जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका आमची जतन घेवच्या जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका आमकां सांबाळून सोडून व्हरच्या जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका आमकां सुटका दिवच्या जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका आमकां सदांच बोगसूंक तयार आसच्या जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका आमकां पथकांच्या पासांत सुटका दिवच्या जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका आमकां सदांच तुजो मोगान भरच्या जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका आमकां पथकांच्या बंद पासांतली सोडोवच्या जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका आमकां एका इश्टा भाशेन पळोवच्या जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका आमच्या देवा जेजू मोगाळा आराधन तुका आमच्या सुम्या जेजू मोगाळा आराधन तुका आमच्या इश्टा जेजू मोगाळा आराधन तुका आमकां सदांच मोग करच्या जेजू मोगाळा आराधन तुका एक घडी भर मावून रावया तुमकां कित्या खातीर अर्गां दिवंक जाय तुमचेच तकी सुम्या कडेन सांगा प्रत्येक जाण कित्या खातीर तुमी आज आयल्यात हांगा बाबा भयणीनो आमी देवाक रीणकारी म्हळ्यार आनी एकल्यार तो रीण काणवचो आमी देवा कडचें कितें रीण काणयलां सगळें रीणंत आमचेच ताकी आमींत केल्लें म्हणलें कांय ना आमी कितें जावन आसांव आमी कितें करता तें सगळें ताचे वरवीं देखून ताचे थंय आमी रीणकारी देवाक आमी ऋणी ता सदांच आमी अर्गां दिवंक फावो तुमी आयकलां आसतलें 7 माळयेर आसतलें आनी एकल्यान सकला तिळण पळयतना मार्गार एकलो कचऱ्याच्या डब्यार तावण कलिंगी काण खातालो आनी हो माळयेर आसलो म्हणटा अर्गां देवा हांव फ्रेश कान रांदता आनी जेवतां म्हाका त्या डब्यांतलें मेळ्ळें खावचें निर्भागणाणें देखून ताणें अर्गां दिलीं कचऱ्याच्या डब्यांतलें कान्न खावचो म्हणटा तेणें एकलो तकली सामणांतलो समकतालो ताका पळोवन म्हणटा हांवें ह्या डब्यांतलें कान केल्यार म्हणनी म्हजी तकली सोमासाणें ताचे बरी तकली पिरवोवनाणें म्हजी आनी तकली पिरवलो तेणें चलोवन येताना एक एम्बुलन्स पळयता पिडेस्ता व्हरचें तो म्हणटा तकली सोमाना जाल्यार म्हणनी उरिल्ली भलायकी बरी आणे म्हाका एम्बुलन्सार न्हिदचें निर्भाग नाणें आनी एम्बुलन्सार न्हिदो नासलो पिडेस्त आस्पत्रे पावतना थंय एका स्ट्रेचरार एकल्या मेल्ल्या मनशा व्हरतात मॉर्गाक आनी पिडेस्त म्हणटा बाचा आनी की जुत्त आसाणें ताच्या बरी मरोंक नाणें मेल्लो मनीस मात काय सांगनातलो ताका कांय सांगूंक जावना भावांनी भयणी हांव आनी तूं जीव आसां
देखून आमी हरी एका घडये देवाचो उपकार आठोवंक जाय. जेजूत म्हणटा 10 जाणां कोडकारांनी तळ केल्ल्या पैकी एकलो तोय जूद येवनय सामारिया घरान येवन जेजूक अर्घ दिता आसतना 10 जण नितळ जाल्ले. बाकीचे 9 जण खंय जेजून विचारलें. लुकाचो वांजेल अध्याय 17 वाक्य 18. आमी सदांच देवाक उपकार आटेचे अर्गां दिजे म्हणल्या खातीर सांब पावल कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 15 म्हणटा सदांच उपकारी मोणाची तुमी जाया. आमी हांगा बसून आसा जाल्यार आमी देवाक उपकारी मोणाची जावया. आमी तवळ तवळ मीस दिता पाद्र्या भावसो पाद्र्या कडेन पदार हें अर्गां मीस म्हणून. हरी एक मीस अर्गां मीसत. हरी एक दीस ही अर्गां दिवचो दीसत. हरी एक घडी अर्गां दिवची घडी कित्या देवा मुखार आमी रिनकारी. मोरी माय कितें म्हणटा पळय लोकाचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 49. सर्वेस्व शक्तिवंतान म्हजे पसत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव. विचित्र कामां आज हांगा बसून आमी युक्करिस्ताच्या सोम्या मुखार म्हणोजे देवान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यांत महात कार्यां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव. तर त्यात सोम्याक उपकारी मोनान दिनवासी काळजान आमी अर्गां दिवया. तुका सोमी हांव अर्गां दितां म्हणलें गीत आसा ह्या दैवी गितां पुस्तकान 84. सोम्या तुका हांव अर्गां दितां तुका सोमी हांव अर्गां दितां म्हणलें गीत आमी सक्कलांनी काळजान तावन उपकारी मोनान दिनवासी काळजान आमच्या दनयाक आमच्या देवाक ताची स्तुती करून संतोशान आमी गावया. 584. कोणा ताळयो पेटून जाय ताळयो पेटून म्हणजे तुका सोम्या हांव अर्गां दितां तुजी विचित्र कृत्यांनी आळटा. तुजे दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां ससून आवडटा. सांगाता तुका सोम्या हांव अर्गां दितां तुजी विचित्र कृत्यांनी आळटा. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां ससून आवडटा. सूर्यो संतारा उसवड पांगता. अंतराळ तुजे महिमेन ती भरता. सूर्यो संतारा उसवड पांगता. अंतराळ तुजे महिमेन ती भरता. रसार तूं रसा तुझे नाम होविसा अवनका. रसार तूं रसा तुझे नाम होविसा अवनका. तुका सोम्या हांव अर्गां दितां तुजी विचित्र कृत्यांनी आळटा. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां ससून आवडटा. चवथें चरण अर्गां तुका कुरपे सागोरा. प्रणाम तुका ये जीवदातारा. अर्गां तुका कुरपे सागोरा. प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रसार तूं रसा तुझे नाम होविसा अवनका. तुका सोम्या हांव अर्गां दितां तुजी विचित्र कृत्यांनी आळटा. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां ससून आवडटा. तुका सदां ससून आवडटा. तुका सदां ससून आवडटा. तकणा आमी उबे रावया. दोनी आमच्या हात उबारया.
उपकारी मोनान दिनवासी काल जावन थोडो वेळ आमच्याच उतरान आमी सोम्या स्तुती कर म्हणया हालेलुया 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 अर्गा तुका आराधन तुका वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती देवा महिमा देवा आराधन तुका तुवें केल्या सर्व उपकारां तुमी अर्गा तुका तुवें केल्या सर्व बरेपणा तुजी स्तुती करता तुका महिमा दिता तुजो उपकार बावडता हालेलुया 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 ಯೇಸುವೇ 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 ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 praise the lord praise the lord praise the lord adore the lord bless the lord glorify the lord thank you jesus we praise you jesus we adore you jesus we bless your name lord hallelujah 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 yeshuve 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 jesus somya हांव तुजो मोग करता हांव तुका अर्गां दिता हांव तुजी स्तुती करता हांव तुका महिमा दिता हालेलुया 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 व्हडल्यान हालेलुया 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 अर्गां तुका अर्गां तुका अर्गां तुका अर्गां तुका अर्गां तुका ओगळाप तुका ओगळाप तुका ओगळाप तुका ओगळाप तुका ओगळाप तुका स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका वंदन तुका वंदन तुका वंदन तुका वंदन तुका वंदन तुका praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord bless the lord praise the lord bless the lord praise the lord thank the lord thank the lord thank the lord thank the lord bless the lord praise the lord thank you jesus thank you jesus ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका ओगळाप तुका सुमयान जेजू ओगळाप तुका सुमयान वंदन जेजू तुका सुमयान जेजू वंदन तुका महिमा सुमयान तुका सुमयान जेजू महिमा तुका सुमयान हालेलुया 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 सर आमचे कस तुमी तुका भेटयता सर आमची पिडा सुद्दां तुका भेटयता आमचे सर पिडा सर समस्ये सर दूख आमचे तान काण व्हरून मागता हालेलुया 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 आमचे सर समस्या आमचे दूख आमचे रीण आमचे सगळे तुका तुज्या पांया तळा दवरता हालेलुया 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 चौकास बसा सोम्याचो सांगात बघा कितें बघता तुमकां सोमी आमकां आपडून आसा
ताचे गूण करचे सकत आमचें तें वळण आसा. आमच्या तकलेच्या तुदी येता धरलें पांयाच्या मुळां पर्यंत वाळून दी. उदक कशें म्हळ्यार तकलेर वतना सकला देंवून येता आनी नोत ते अणभोग जाता, तशें सुम्याची कृपा आमच्या तकलेर वतल्या ती वाळून येता, वाळून येता, वाळून येता. येवं दी ती सगळ्या आमच्या तकलेच्या तुदयेर तावन सगळ्या कुडींत शिरांनी. आनी खंय आमकां पिडा आसा, खंय आमकां समस्या आसा, थंयच तर ती वाळून येवं दी. अनुभव करया. लेट अस एक्सपिरियन्स द टच ऑफ द लॉर्ड. ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ. ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಆಮ್ಕ ಅಪ್ಪಡೋಣ ಸಹ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಟಚ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಟಚ್. ಫೀಲ್ ದ ಟಚ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮೇ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಪಾನ್ ಯು. सगळ्या तुझ्या कुडीन वळून येऊन दी. ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶ, ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇರಲಿ. तुमची जाप अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मोज्या काळजान. गावया. अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मोज्या काळजान. सोमिया हे दोळ पर्यंत, ह्या घडये पर्यंत तुवें म्हाका राखलाय, म्हाका सांबाळलाय, तुज्या हातान तुवें म्हाका घेतलाय. म्हाका भोवी स्नाना दिसा म्हजे तें उदक ओतुल्लें, ती कृपा वळल्ली. तरी एक देव तूं म्हजे भितर वस्ती केल्ली. त्या दीस तावन आज पर्यंत तुवें म्हाका कृपा ओतूनच आसाय. प्राजिताच्या सक्रामेंता मरिपात, क्रिस्मसच्या सक्रामेंता मरिपात, येवकारिस्ताच्या सक्रामेंता मरिपात, लग्नाच्या सक्रामेंता मरिपात आनी हेर सक्रामेंता हांवें घेतल्या जाल्यार त्या मरिपात म्हाका वळणूच आसात. ही कृपेची जर म्हजे भितर वळयल्ल्या खातीर अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजान. सोमिया हांव एक सुरोणी, हांव एक सुरी न्ही. म्हाका कुटुंब आसा. म्हाका कुटुंब दिलां. सोबीत म्हजें कुटुंब, सोबीत म्हजें कुटुंब. तातूंत कितलें आस्त आसा, दिरवें आसा, पयशे आसात, केदें व्हडलें घर तें लेखाक ना. सोमिया तुका तुका जाय आमचें काळीजांनी म्हण. म्हजें, म्हज्या दादल्याचें, म्हज्या स्त्रियेचें, म्हज्या भुरग्यांचें, आवय बापायचें, भाव भयणीचें, घरा आसल्या सगळ्यांचें काळीज तूं पळयताय. फाटल्या दिसांनी तुज्या मोरयेचें, मायेचें, जल्माचें फेस्त कुटुंबा बरोबर आचरण तुवें फावो केलें. एक कुटुंब जावन आमकां सांबाळलें. सांगाता नवें जेवंक आमकां फावो केलें. आमच्या घरांत समाधान, संतोश, शांती, एकामेकाचें तोंड पळोवची रीत, एकामेकाचें मुखामळ पळोवन हांसचें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी म्हणटा अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मोज्या काळजान. आमचीच म्हणली एक व्याप्त तुवें आमकां दिल्याय. माड, माडी, कळे, कृशी, हेर सगळें तुवें आमकां दिलाय. ऑफिसांनी वावर करूंक आमकां फावो केलाय. परगांवांतय वावर करचें भाग आमकां फावो केलाय. विविध संस्थेनी वावर करूंक आमकां फावो केलाय. आमच्या मतीक समाधान दिलाय. कुडीच्या पांयांक, शिरांक, गांठींक तुवें बळ दिलाय, सुडसुडाय दिल्याय, संतोश दिलाय, समाधान दिलाय. दोन हात जोडून एका हातान जेवचें भाग आमकां फावो केलाय. सकाळी आमी रित्या पोटांनी उठता जाल्यार राती न्हिदोंक येतना पोट भरून जेवंक आमकां तुवें दिलाय. हें सगळें दिल्ल्या खातीर उपकारी मनान दिनवासी काळजान आमी गायता. अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या मोज्या काळजान. म्हजें कुटुंब मात्र न्ही, म्हज्या कुटुंबाक हेर साबार कुटुंबांत भावां भयणींची, भुरग्यां बाळांची, नात्रांची साबार कुटुंबां आसात आमकां. सेरी दैरी आसात. हांव तवळ तवळांची भेट करतां, तांच्या घरा येतां, तांच्या वांगडा बसतां, उलयतां, हांसतां, वांटून घेतां, दितां. सेऱ्यांची भेट करतां तवळ तवळ. संबंद हांव घट करतां. म्हाका मस्त सेरी आसात. कोण ती सेरी? उडास काडा. म्हजी मलगडी आसात. आब आनी व्हडली माय जिवांत आसात. माय आनी मांव
म्हजी नात्रां, म्हजे पूत, म्हज्यो सुणो, म्हजे जावई, आमचे मदीं एकवट आसा, बरें मोण आसा, आमी सुदारसून व्हरता, एकामेकाक बक्षिता, एकामेकाक आदारसिता, एकामेकाक सुदारसिता. म्हजें कुटुंब देखून सोबीत कुटुंब दिल्ल्या खातीर तुका दिन वासून गायता. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या मोच्या काळसा. सोमिया, आमची म्हजी मस्त योजना आसात. माडयो दवरचें, माडी दवरचें, फुलां झाडां लावचीं, कळ्यांची झाडां लावचीं, रीण काडचें, घर बांदचें, आनी कितें बिजनेस करचें, नवें काम सोदचें. ही सर योजना म्हजी न्ही, तुजी. ही योजना करूं म्हज्या मतीक जानवाय हातान दुडू, काव वावर करूं बोळ तुवें दिल्ल्या खातीर परत उपकारी काळजान दिनवासी मनान आमी गायता. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजान. आनी कितें तुमकां अर्गां दिवंक जाय? तुमची योजना उडास काडा, सक्कट सांगाता घालून आमी निमाणें गायतलें हांव. ही सर योजना सोमिया तुज्या हातांत दिवन उपकारी मनान दिनवासी काळजान आमी तुजे मुखार रीणकारी देखून त्या रिणाच्या मनोभावान सगळें तुजेंच म्हणल्यार संतोशान तुका दिन वासून गायता. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या मोच्या काळसा. दिनवासी मोड मोजे उकार तुझो बावड, बोला बोला आनंदा. अर्गां दिता तुका सोमिया, सगळ्या मोच्या काळसा. दोळे दांपा, दोनी हात अर्द्या कडेन दवरा. कितें भोगता तुमकां आतां अनुभव करा. आराधना म्हळ्यार तें बोगजे भितर काळजांत बोगजे भोगता की कांय म्हणी जाता की हांगासर दादोसकाय भोगता की संतोश भोगता की जेजून आपडोले बरें जाता की आपणो सोडया. भावा भयणीनो, तुमी सूर्यकांती फूल पळयलां. ताका सूर्यकांती कित्याक म्हणटा म्हळ्यार सुर्याच्या कुशीन तें घुंवता, सुर्याची मेटां तें फॉलो करता. हरी एक झाडी तशेंत तें सुर्याच्या कुशीन घुंवता. सूर्यो ताचो गुरू. आमकां सगळ्यांक वय आमच्या घरांत म्हण जाती आसात, जावं बरो पेटो, ताका आमी तरबेत करता, ताका बूद शिकयता आनी ताका थोड्या फावटी म्हणटा हात दी, थंय वचू, हांगा ये, थंय बसू, सांगले बरी करता तो. करिना जाल्यार ताका आमी तीद दिता, बुधबाळ सांगता, थोडे मार दिवन शिकयतात. एका म्हण जातीक आमी तीद दिता, बुधबाळ सांगता, एका जड सुर्याक गुंता, तर आमी मनीस अस्कत, आमी सुकून पडटा. सुखी करतना आमी कशें आसाचे, सुखी करतना सुखी आमी वळखचे पयलें. तें वळखना जाल्यार आनी एकले तीद विता आमकां बुधबाळ सांगता. ताणें सांगची बुधबाळ हांवें कान घेजे. ह्या विशयांत जेजू आज आमचे लागीं उलयता. तें देवाचें पवित्र उतर आयकूंक आमी सर्वां उबी रावया. मातेवान बरयिल्ले सुवार्थेंतलें वाचप, अध्याय 18 वाक्या 15 तावन 18 पर्यंत. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख
तुज्या आनी ताचे मदें गुटाण ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलेलें म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जाय जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगात आपण व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तीग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकय आयकना जाय जाल्यार तो एक अणभवार्थ्या बरी वा सुंकागारा बरी म्हूण लेखून ताका सोन्न सोड. देखून सतच हांव तुमकां सांगतां, जें कितें तुमी संवसारी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. बसया. भावानो भयण्यानो, फ्रँक आनी निकोलास दोगांचे जिणेचें एक ल्हानशी चरित्र तुमचे मुखार दवरता. एक बरी फ्रँक भुरगो आसतना तो अंगडी गेल्ल्या कडेन ताणें अंगडी एक सुताचें रील हाडलें घरा. सुताचें रील तुमी जाणा, सूत धाकटें रील कांय कितलें आसतलें ताका 10 रुपय चिंत्या 15 रुपय. रील आवयन पळयलें आनी आवयन विचारलें, हें रील सुताचें रील खंयच्यान हाडलें पुता? फ्रँकान म्हळें, हें अंगडीत हांव न्हू. कितले दिले? पयशे दिवनात. मागीर चोरून हाडलें हिंगी? वय. आवयन अळवायर काणसुलाक एक तापड दिलें. आजत पयले पोटी आनी आजत निमाणे पोटी आनी एकल्याची वस्त आमकां नाका. सोर्न हाडची न्ही, जाय तर विसार हाडचें. वस आतांत पाटी वस, रील ताका पाटी दी. भुरगो गेलो, फ्रँक गेलो, रील पाटी दिलें, सॉरी म्हणलो, आयलो. भुरगो व्हड जालो. एक दीस जर्मनीचो नांवार्दीक कार्दिनाल जालो. कार्दिनाल जाल्ल्या दिसा पयले पोटी चक्कड लोकां मुखार ताणें म्हणलें खंय, आज हांव कार्दिनाल जालां जाल्यार म्हज्या आवयन म्हाका एक तापड दिल्ल्या वरवीं. म्हज्या आवयच्या एका तापडान आज हांव कार्दिनाल जालां. निकोलास ताणें एक दीस अंगडीत ताणें एक सुवी हाडली. सुवी निडल. सुवयेक कितले पयशे आसता? 5 रुपया म्हणत्या. आवयन सुवी वळयली ताच्या आवयन. ही सुवी खंयच्यान हाडली? अंगडीत हांव न्हू. कितले दिले? कांय दिवना. चोरून हाडली की? वय. तुका काल म्हणलें हांवें, सुवी कित्याक चोरून हाडली? पयशे हाडले जाल्यार कितले बरें आहले? सुवी घाल्याक? आवयचें वाक्यात वेद वाक्य आमचें न्हू, तो पयशे चोरूंक गेलो. सोर्न सुरे बहुशा 5 रुपये सोरले दिसता. 500 सोरले, मागीर 5000 सोरले. एक दीस शिरकोलो तो. ताका निमाणे दीस कोर्टा वचचें पडलें. कोर्टांत तो मायनार ताच्या आवय बापायक आपोवन धाडलें खंय. बापूय येवना कोर्टाक, आवय गेली. आनी सक्कडां मुखार निकोलास म्हणटा खंय, माय मम्मी, ज्या दिसा तुवें म्हाका सुवी हाडटाना तिदविल्लें जाल्यार बुधबाळ सांगली जाल्यार हांव म्हाका हांगा रावंक आसतना आनी तुका इतल्या लोकां मुखार येवंकी आसतना. चरित्र सांगता ताणें करून जासलें केलें म्हण सांगून आवयके तापड दिलें खंय कोर्टांत. तें सतगिनी जावं येना. पूण तो म्हणलो, हें तापड म्हाका न्ही, हें तुका दिजें आसलें. त्या दीस म्हाका दिल्लें जाल्यार. ही दोनी घडीत आमकां कितें सांगतात? कोणीय सूख करूंक पुरो, पूण सूख करतना व्हड जावं पुरो ल्हान जावं पुरो ती तिदवीजे. आनी तिदवूजे वा बुधबाळ सांगजे. आनी आमकां बुधबाळ सांगूंक तेगा जाणा नेमलां. पयलीं बुधबाळ सांगची आमकां जल्म दिल्लीं आवय आनी बापूय. दुसरी आमकां बुधबाळ सांगूंक तिदवूंची आमचें आत्मीक वडिलां याजाक. आनी तिसरी समाजांतली जबाबदारीच्या जाग्यार आसची जावं पुरो शिक्षक शिक्षकी एणकुरी मुखेली जावं पुरो.
इथे काय आवय बापूय आत्मी वडिलां आनी समाजांतली शिक्षका शिक्षकांनी हेर ती एका अधिकाराच्या जाग्यार आसात. अधिकार म्हळ्यार देवातान येवचो. देवाच्या नांवान ती तीद वितात. देवाच्या नांवान ती आमकां सुचना दितात. देवाच्या आमकां ती बोधबाळ सांगतात. देखून ती बोधबाळ आयकजे. बायबल आमकां सांगता, पळयत पुस्तकांत आमकां सांगता. देवान पळया मैजेक विंचलें शिकोवंक लोकांक. तो मुखेल जावन इस्रायल लोक असो देव बडी मैजे लागीं सांगता वच तांकां सांग, वच तांकां सांग. हांवें उलयलीं उतरां वच तांकां सांग. आनी मैजें सांगूंक आसलें. जेरेमिया प्रवाद्या देवान विंचलें. जेरेमिया प्रवाद्या इथं अशें म्हणटा पळया देव, जेरेमिया उठ आनी हांव फरमायतां तें सगळें तांकां सांग. तांचे मुखार कांपो नाका. जर तांचे मुखार तूं कामताय तांचे मुखार हांव तुका कांपोसो करतलो. तूं सांगणाय, तूं तिदविनाय, तूं भियेताय, तुजो हांव विचार करतलो. जेरेमिया प्रवाद्याक. एजेकिएल प्रवाद्या मरेपा देव कितें म्हणटा पळय तिदवूंच्या विशयांत अध्याय 30 आनी 3 वाक्य आसात. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्या पासून राखणो कसो नेमला. म्हज्या तोंडांतलें एक उतर तूं आयकतलो तेन्ना तुवें म्हज्या तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय. खोट्या मनशा, तूं खरेंच मरतलोय अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी त्या खोट्या मनशान आपल्या सालीक फाट करूंक ताचे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जासी जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवा लागून मरतलो. पूण हांव ताका मरणाचो हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. तो वायट कर, तो मरतलो. ताच्या मरणाक एजेकिएल प्रवाद्या तुका हांव जबाबदार करतलो. कित्याक तुका हांवें धाडलें तिदवी म्हणून बोधबाळ सांग म्हणून तुवें सांगूंक नाय. उपरांत देव म्हणटा पूण त्या खोट्या मनशान आपल्या साली फाट करूंक तूं ताका सत्राय दिशी जाल्यार आनी तो आपले साली फाट करिना जायत जाल्यार तो आपल्या गुन्यांवान लागून मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वांचयतलोय. तुजें कर्तव्य तुवें केलां. तुका दिल्लें काम तुवें केलां. तुवें तिदविलां. तुवें बोधबाळ सांगल्याय. देखून तुवें भियेजें म्हणून ना. भावानी भयणी, आमकां हर एकल्याक आनी एकलो सुखी करतना ती दोनचें हक्क आसा, घण आसा. नव्या सोल्ल्याक आमी आयल्या जाल्यार आत्तां आमी आयकलें जेजून म्हळें कोणीय सूख करचें स्वाभावीक. ताका सूख करतना 3 हंत आसात. देखून सूख केल्या देखून ताका खाण उडय नाका, ताका खाण टाळी नाका, संबंध तुटय नाका, ताका दुरसो नाका, ताका केंडी नाका, ताका भेंडी नाका. ना, सूख कोणीय करता. कोण आसलो सूख करनातलो, पूण ताणें सूख केलें ताका खाण उडय नाका. 3 हंत फॉलो कर. नंबर 1, पयलें गुटान वचोन सांग. बरें तें कोण ना कळना जो तुका आनी ताका मात्र. ताकाय गौरव दिल्लें बरें जालें, ताकाय रेस्पेक्ट दिल्लें बरें जालें. तूं ताकाय सांगतना जजमेंट वाचिनाका. जेजूची उतरां ही तुवें अशें केलें ही सूख तें म्हळ्यार तूं जजमेंट वाचलें. तुवें ताका तीर्मान दिलें. तुवें ताका सुखीदार केलें ना. म्हाका भोगता पळय उतरां, म्हाका भोगता भविश्या तुवें अशें करून नजो आसलें कोण ना. दुखयलें तुवें कोणाक? म्हाका भोगता तुवें अशें करूंक नजो आसलें कोण ना. बायलेन घोवाक अशें सांगतना घोवाक राग येना. वा घोव म्हणटा बायलेक म्हाका अशें भोगता अशें करून नजो आसलें कोण ना. खंडीत बायलेक राग येना. राग येता कित्याक म्हळ्यार कांडेम कर सोडलें एका उतरान तुवें. देखून जेजू म्हणटा आनीकल्याची सूख गुपीत वचून ताचे कडेन सांग. आनी कडेन सांग नाका. शेजारच्या लिल्ली पेडे जिल्ली पेडे पावलां म्हणटा सांगून कितें फायदो. ताचे कडेन सांग वचून. नंबर 1, तो फाटीं आयलो तुवें बरें केलें. आयकना आतां दोगांक वा तेगांक आण घे. आमी म्हणटा पंचोतकी करची. तिदवी तेगा जाणांक आयकूंक पुरो. तो तुका आयकना जाल्यार हेरां दोगांक आयकूंक पुरो. तिदवी तांकां आयकना सोबेक कळय म्हळ्यार कितें जाता. पोवी सोबेक कळय. पोवी सभा आसा याजाक आनी ते पंच तांकां कळय. 4 जाण असो समाज जावन कितें म्हणटा जेजू इतलेंच सांगता. कोणीय सूख करूंक पुरो.
ताका काडून उडयनाका तांकां फाटीं हाडूंक प्रयत्न कर तांकां तिदवी तांकां बोधबाळ सांग तांकां सारक्या वाटे साडय कित्याक जेजू तो म्हणटा मते वाचो म्हणजे अध्याय 18 वाक्य 18 कितें तर तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें कितें सगळें तुमी हांगा सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें देखून देवाचो आदार देवाची कृपा देवाची मजत आमकां हर एकल्याक जाय देखून ती तिदवण हांवें आनी तुवें काणगोवंक जाय आतां फाटीं आमी आमच्या घरा पयलें आवय आनी बापूय मात्र देवो भावा पितृ देवो भावा आवय आनी बापूय देवाच्या जाग्यार ती आसात देखून रसपेरा दिसा तांकां विचारलें देवाच्या हातांतलें भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करून तुमी तयार आसा ते आमी भुरग्यांनी सगळें हें समजचें कोणा पळय आवय बापायक फाटीं उलोवची संवय आसा तांणी हें बरें करून समजचें आनी रसपेराच्या मिसा पयलें वचून मुखल्या बांकार बसोवचें आनी रसपेरा दिसा व्हंकल आनी न्हवरो कितें भास दिता तें आयकचें देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करून भुरग्यांकी आवय बापाय काल जावंक हक्क आसा आनी वडिलांकी तिदवंक हक्क आसा मोरयेनी जेजूक विचारलें कितें म्हणून विचारलें चुकोवन गेल्ल्या वेळार पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें मोरी सांगतले म्हाका भंय दिसता हांव विचारिना कांय करून काणें जाल्यार हें आधुनीक वडिलांनी सांगची जाप हांवें सांगतना तो कांय करून काण घेत जाल्यार ह्या वरवीं ताची सूख थंयच उरली तिदवंक ना तो वांगड्या वाटे गेल्यार कोण कारण तर पाप साहेब मोगाचो संत म्हळ्यार पत्र दिवन म्हणटा भुरग्यांक तिदवूंचो अधिकार आवयक बापायक आसा आनी तो म्हणटा थोड्या कारणा खातीर भुरग्यांक शिक्षा दिवंक फाटीं सरणा हें एक आवय म्हणटाली तिची दूख येदाळय ऑफिसांत 5 वरांक येतालें घरा क्रमेन 5 वरांक येवचें 6 वरांक सुरू केलें येवचें थोड्या दिसांनी 6 वरांक येवचें 7 वरांक येवन सुरू केलें खंय उपरांत 7 वरांक येवचें 8 वरांक येवन सुरू केलें खंय उपरांत 8 वरांक येवचें 9 वरांक येवन सुरू केलें खंय उपरांत एक दीस येवंकूच ना आनी आवय विचारतना तुवें ताका तिदवंक ना आनी आवयची जाप कित्याक तिदवोवचें ताका बोध ना हें पोटाक शीत घाता की माती घाता दुवेन 5 वरांक येतलें आनी 5:30 येताना जर तर आवयन आळवायेन विचारलें जाल्यार देखून घरांत आवयक आनी बापायक जबाबदार आसा भुरग्यांक तिदवंक आनी तांकां बोधबाळ सांगूंक सांग पावलो सांगता एफेसकारां बरोबर पत्र अध्याय 6 वाक्य 4 आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया आज मस्त घरांनी आवय बापाय रडटा कित्याक म्हळ्यार भुरगीं आयकणात म्हणून एक आवय म्हणटा लोवल्या तो घरा भितर आसा आयकत ताका आवय कितली भियेता म्हळ्यार भुरग्याक घराच्या आगी उबार मेट जायना जो म्हणटा आमी भुरगीं ती आमी भुरगींत आवय ती बापूय ती देवाच्या जाग्यार आसची तांकां आमी काल जावंकूच आसा देखून सत आसलें सांगचें पडटा कन्नडांत म्हणटात कंडदन्नु कंडागे ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಂಡದಂತ ಕೋಪ कंडदन्नु कंडागे ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಂಡದಂತ ಕೋಪ सत कोणाकय जायना पूण सत तें आवयन आनी बापायन लिपोवन दवरूंक जावना भुरग्यांक आमी तिदविजेत कशें तिदविजे गाळी दिवन शिराप दिवन मार दिवन न्ही खंयच्याच भुरग्याक मार दिवन भियात शिवाय सारकें जावचें ना मोगान तिदविल्लें भोव अपुरब्याचें एक बॅरल शिरको दिवच्या बदलाक एक तेंबो मोव दिल्यार तें बरें रुचीक तें भुरग्यांक तिदविताना मोगान समजोन काण घेवन तिदविताना खंडीत जावन भुरगीं तें घेतलीं आनी दुसरें अत्मीक वडिलां पाद्र्याब आसात पाद्र्याबाकी जबाबदारी आसा तो अत्म्याचो वडील ताकाय जबाबदारी दिल्या जें कितें प्रवाद्याक म्हणलें तें ह्या जाकाकी सांगलां तुज्या फिरगजेन तुज्या हाताक लोकांक दिलां
तूं तांचो आत्मी वडील, तूं तांचो फादर. यू आर देअर स्पिरिच्युअल फादर, आध्यात्मिक ತಂದೆ. देखून त्या स्पिरिच्युअल फादराक आत्म्याची जबाबदारी आसा. देखून आमकां तो तीद विता, आमकां तो बोधबाळ सांगता, आमकां सारकी वाट दाखयता. देखून ते मोगान तिदवून काण गेली जाल्यार कितलेशे मनीस बरे जाल्ले आसात, बऱ्या वाटेक गेल्ले आसात. आनी मोगान काण घेनासतना कितलेशे जण पाद्र्याबाचे दुस्मान जाल्ले आसात. म्हाका सांगलें, म्हाका दुखयलें. देखून हांवें आनी तुवें आत्मी वडील आनी दिवची तिदवणी काणूंक आसा. आनी तिसरी आसा आमच्या इश्करण्याची टिचरां आनी मास्टरां. हांगा आसले तुमच्या वडिलां सकाळीच टिचरीचे मारामी केल्यात. आमकां इस्कॉलांत मारतना घरा बाबांनी मारल्यां सांगलें आसा आनी 2 डीजे हाडलीं तुका म्हूण सांगून. पूण आजकाल कितें परिस्थिती आसा, बेत पाटी काड भुरगो जालो पाड म्हणून सांगणी आसा. म्हळ्यार बेतांत शिकोवची न्ही, पूण भुरग्यांक तिदवण दितना टिचरी सांगता आवय बापायनी सहकार दिजे. म्हजो पूत म्हजी धूवय सूख करता, म्हजो पूत सुकुत्तू करिना, म्हजी धूव सुकुत्तू करिना म्हणलें भुरग्यांनी सुखी करतना तांकां सपोर्ट केल्ल्या बरी जाता. देखून आमच्या भुरग्यांनी सूख करतना आनी हांवें सूख करतना आनी कुटुंबाक कोणीय सूख करतना आमच्या घरांत कोणीय तिदवण दिता. वडिलां तिदवण दितात, आब तिदवण दिता, व्हडली माय तिदवण दिता, आवय तिदवण दिता, बापूय तिदवण दिता, भाव तिदवण दिता, भयण तिदवण दिता, टिचर्स तिदवण दिता. तें घेवया. मस्त बरें पेपरान हांवें वाचलें, धाकट्या भुरग्यांनी जीवघात करून काणोवचें. तुमी वाचलां. व्हडली माय टी व्ही ऑफ कर म्हळें जीवघात केलो, टी व्ही मोबायल यूज करनाका म्हळें जीवघात केलो. हे दिशी भुरगीं ल्हानशें एक करेक्शन काणगोंजें तितली तांकणा. जिजवाज आमकां म्हणटा तूं तिदवण काण घे, तुका तिदवण गरज आसा, तुका बोधबाळ गरज आसा. म्हाका पाद्र्याबाकीय बोधबाळ गरज आसा, देखून म्हाका बिसाय तिदविता, म्हजे वडील तिदविता. तुकाय बोधबाळ गरज आसा, देखून तुजीं वडिलां तुजी आवय कितलीं म्हातारी ती जावन दीत, तांकां तूं पुतूत, तांकां तूं दूत. जेजूच्या नांवान ती तिदवितात. ती रसपेरां तित्त बास्तांनी दिल्ली. अशें करतना आमच्या घरांत मस्त समस्या उणें जातलें. म्हज्या घोवान म्हाका बऱ्याकत सांगलें, म्हज्या बायलेन म्हाका बऱ्याकत सांगलें, म्हज्या पाप्पान म्हाका बऱ्याकत सांगलें, म्हज्या भावान म्हाका बऱ्याकत सांगलें, म्हज्या वणयेन म्हाका बऱ्याकत सांग. असताना चिंता पेताना आमच्या घरांत मस्त बडी समाधान संतोश आसा. थोडे बडी तिदविल्ल्या वरवीं वर्सां वर्सां उलयनातलीं मनशां आसात. ताणें म्हाका दुखयलें, ताणें म्हाका इन्सल्ट केलें, भोवशा तिदवची रिती बरी ना कोणना. आज जेजू आमकां म्हणटा तिदवण काण घे, उक्त्या मनान काण घे, तुका तिदवण गरज आसा. म्हजी प्रतिक्रिया कशी आहा, म्हाका कोणी तिदवितना वडिलांनी बूस सांगतना हांव कशें घेतां. तुमची जाप सोमिया हांव संतोशान स्विकार करतां, सोमिया हांव संतोशान स्विकार करतां. वडिलांनी म्हाका बोधबाळ सांगतना म्हज्यो सुखी तिदवितना म्हाका सारकी वाट दाखयतना, म्हज्यो सवयो बऱ्यो नात म्हणटाना, म्हजें उणेंपण म्हाका दाखोवन दितना, हेरांनी म्हाका समजयतना, म्हज्यो वायट सवयो म्हाकाच दुखयतना, खंयचें सारकें आनी खंयचें सारकें न्हय म्हूण म्हाका तिदवितना, म्हज्या कुटुंबांतल्या मनशांनी म्हाका उजवाड दाखयतना, म्हज्या दादल्यान म्हाका तिदवितना, म्हज्या बायलेन म्हाका बोधबाळ सांगतना, म्हज्या आवय बापायन म्हाका बोधबाळ सांगतना, म्हज्या माय मांवान आबा व्हडली मायन म्हाका तिदवितना, हांव देवाच्या हातांत एक बाळशें. जशें म्हजी आवय आनी बापूय म्हाका बाळशें आनी म्हाका भू शिकयल्ली तेंत बाळशें म्हण चिंता. देवाच्या हातांत हांव एक बाळशें, तुजें बाळ सोमिया, हांव तुजें बाळ. हरी एक घडये तुजे कृपेन म्हाका बर म्हूण आमी गावया गीत. तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोमिया. तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या,
तुझे बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हरे दीस हरे घडी गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हांव देवाचें बाळ देखून म्हाका वाट सारकी वाट खंयची हांवें समजोचे मातारो पर्यंत हांवें समजोंक आसा म्हाका जानवाय गरज आसा समजणी गरज आसा म्हाका बूद बाळ गरज आसा देखून हांव मागतां वाट दाखय म्हाका वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तो वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तो वाट दाखय सोम्या हरे दीस हरे घडी तो मोजे संगी रावोन वाट दाखय तो वाट दाखय सोम्या हांव कोणाय कडेन रागाणा सांगी म्हाका बूद सांगली देखून म्हजी सूख दाखोवन दिली देखून तो कोण ती कोण ताका कितें आदिका प्रसंग अशें हांवें सवाल केला गे आनी ह्या वरवीं हांव कश्ट तांगे आजून काळो कांदा सांगी हांव घुसपडलां गे घुसपडल्यां गे रडतां गे हांव निराशी जालां गे हांव म्हज्या बापायची बूद आयकनासताने म्हज्या आवयची बूद बाळ आयकनासताने टिचेरीची मास्टरांची वडिलांची गुरकाराची याजाकाची बूद बाळ घेनासताने तर म्हाका सोमी राखता तांचे मरिपा सोमी म्हाका वाट दाखयता तांचे मरिपांत म्हाका बोध बाळ सांगता देखून हांव म्हणटा सोम्या कडेन राख म्हाका सोम्या आनी मुखार मुनी हांव तुजे सांगात हांव रावतां राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तो राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तो राख म्हाका सोम्या हरे दीस हरे घडी तो मोजे संगी रावो राख म्हाका तो राख म्हाका सोम्या एक घडी भर मावून रावया हांवें खंय सारकें जावंक आसा कितें म्हजें तें सारकें ना सोय काम पातक हें सगळें हांव सोम्याच्या हातांत दितां सगळां आमी दिंबी घालया आमचें समर्पण ह्या उपकारिस्तांतल्या जेजू करया आमची तेसांवां आमच्यो गरजो कितें इरादो काणकोण हांगासर आमी आयल्या हांव हें सगळें सोम्याच्या पांयां तळा दवरया सगळें आमचें कुटुंब सोम्या तुजे सरशीन हाडटा हांव आमच्या कुटुंबांतलीं सगळां तुमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्यांची नांवां सांगा सोम्या कडेन तुमच्या कुटुंबांत कोण पुरो आहात आनी सगळ्यांची मावनपणी मोती दत्त नांवां सांगा कुटुंबांत कोणाक चड बूद बाळ गरज आसा कोणाच्यो सवयो सारक्यो नात ताका सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिया ताची कितें ती वांकडी बूद ती सोम्याक सांगा तुमच्या कुटुंबांत नात तर तुमच्या वाड्यांत तुमच्या सैऱ्यां मदें आमची पिडा सोम्याच्या पांयां तळा दवरया तकलेच्या हातूंत येतना पांयाच्या मुळां पर्यंत खंयची पिडा तुका दोसता सोम्याच्या पांयां तळा दवर तो सर वैज जावचो श्रेश्ठ वैज ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಪಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಅವರ ಪಾದದೆಡೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ तबार तरणाट्यांक काम मेळवना कश्ट येतात तांकां काम मेळच्या खातीर तबार रिणाच्या ओज्यान कश्ट येतात तांचें रीण फारीक जमचे खातीर पावस नासतना आमचें बेळें करपलां जाय पुरतो पावस आमकां मेळचे खातीर आनी बेळें जर पिकिल्लें आसा तर
तें शाबीतान भितर व्हरून घालचे खातीर आमच्या माडयांनी आमच्या माडांनी आमच्या फुलां झाडांनी जाय पुरते फळ येवचे खातीर आमचें काम आमची योजना शेवटी पावचे खातीर तुमच्यो वैयक्तीक गरजो सगळ्यो उडास हाडा. हें पूर्ण शेत हांगाच्या रेक्टरांक सेवा दिवच्या येजाकांक धार्मीक भयण्यांक गोवळी परिशदेक संघ संस्थ्यांक इस्कॉल कॉवेंत ह्या फिरगजेच्या लोकांक आनी आमची फिरगज आमचे वाडे आनी आमची जबाबदारी कितें आमकां फिरगजेंत आसा कुटुंबांत आसा ती सोम्याच्या पांयां तळा दवरया. सोम्या जेजू येदोळ सुसारलेली आनी आमच्या काळजां आसची त्या सावां अर्गां उपकारी म्हूण दिनवासी काळीज सगळें आमचे कश्ट आमचे दूख आमची पिडा तुज्या पांयां तळा दवरता तुका समर्पण दिता. हांव सगळो सू जेजूक समर्पिता कुशेक सर्वां ओपसिता. सोम्याच्या कुशेक कालती माण घाल म्हणजे जिनिंत सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवन आमी गावया. सगळो जेजू समर्पिता. पयल्या चरण सगळो जेजू समर्पिता पोषणसराव वोपसिता. सदांच मोक्कन सदांच मोक्कन ताचेर पातयेव ताचेर येता ताचेर थंय हांव जियेता. सर्व साव दिता सर्व साव दिता सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सगळोच म्हाका सोडवंदारा सोडवंदारा हांव समर्पिता. हांव समर्पिता. सर्व साव दिता सर्व साव दिता सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सोडवंदारा सगळोच म्हाका सोडवंदारा हांव समर्पिता. सोडलें 1 वर 15 मिनटां सोम्याचें आमी भजन केलें आराधन केलें आनी सोमी आतां वर्तें देणें आमकां दिता ताचें बेसांव दिता. इतलें भागी आमी ताचें बेसांव काण घेवन सोम्याचें बेसांव आमकां पुरो म्हजी कुर्पा तुका पुरो म्हणलें सांग पावलाक जिवान जेजून तितू कुर्पा आमकां पुरो उरलें सगळें येता. उक्तें करी आमचें काळीज ती काण घेवंक उक्तें करी आमचें मोण ती कुर्पा काण घेवंक उक्तें करी सगळें आमचें मोण काळीज जिनी सोमी आमकां बेसांव दिता. येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणल्यार आमी गीत गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंत संस्थांगमा करूया पुविल्याथ्या रूपबोधा नोब्योरिती आकाया Eskutvis Babatace Botipiam Zaseba Tase Bullasani Stutisam Potpima Hima Sasna Sasna Ekastalyan Hasita Tuka Chaspi Samasami Navarta. Amen. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय.
तुझे सोडण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन. आमकां समर्पू पवित्र बलिदाना या काव्यास एकाच ताळ्यात उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आणि अर्घ दिव्या ताणे केल्ल्या स्वरूपकारा काव्यास एकाच ताळ्यात उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आनी अर्घां दिव्या ताणे केल्ल्या स्वरूपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भिरणो सालोरेस आमचो पात्रोण ताचे लागीं आमी मागिल्लें आमकां लाभल्या उपकारां खातीर ताचे मरिपा देवाक अर्गां दिवंक आनी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक हांगासर आमी आसां. आज सप्टेंबराची 14 तारीख पवित्र सभेच्या चारित्रेंत पवित्र सभेच्या देवस्तुतें विशेश दीस खुर्साच्या जैताचें फेस्त आज आमी आचरण करता. खुर्साच्या जैताच्या फेस्ताचे फाटली चारित्रां भोव अर्थबरी सुबीत जेजू मरण पावलो कुरीस तो सोदून काडिल्लो रोमाचो राय कॉन्स्टंटायनाची आवय सा हेलेनान ती जेरुजलेमाक यात्री पयना गेल्ल्या वेळार कालवारीच्या दोंगराक थंय गेल्ली थंय येताना ती पळयता जेजू मरण पावल्या जाग्यार एका अन्या देवा विनास देवा तेंपल बांदिल्लें तिणें परवण थंय आज्ञा दिली तें तेंपल काडन जेजूकूच एक देवाळ उबारीचे आनी तें उबारूंक फावंडेशन घालतना कोणतना थंयसर कुर्साचे 3 कुडके मेळ्ळे आनी किळे मेळ्ळे. ह्या 3 पैकी खंयचो जेजूचो कुरीस म्हूण सोदून काडच्या खातीर तवळच्या तेंच्या बिस्पान एका पिडेस्त स्त्रियेक येवन आपडोवंक सांगलें खंय आनी खंयच्या कुडक्या कुर्साक आपडलें गे तो आपडलां तर तेजी पिडा गूण जाली आनी तो जेजूचो कुरीस म्हूण सोदून काड. उपरांत थंयच कुरीस उबारच्या खातीर कुर्साक देवाळ समर्पण दिलें आनी थोड्या वर्सां उपरांत तें देवाळ संपयलें आनी थंयसर त्या कुर्साची उक्तावण जाली तें कुर्साक समर्पण दिल्लें. ताच्या उडासाक हें फेस्त पवित्र सभेच्या चारित्रेंत आचरण करूंक आयलां. चारित्र अशी तरी जेजून तो कुरीस पवित्र केल्लो भगेवंत केल्लो त्या कुर्साक आजून आमी मान करता आनी मीस त्याच कुर्साचें आचरण त्याच कुर्साचें बलिदान मी सुरू करतना आमी म्हळें बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें म्हणून कुर्साच्या रुपांत आमी आरंभ केलें आनी मी संपोवची आमी तशेंच बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवान त्या कुर्साच्या रुपांत आमी आखेर करता. देखून हें मिसाचें बलिदान कुर्साचें बलिदान तें आज आमी भेटयत आसतना आमी त्या कुर्सार पडलेल्या जेजूक मान करतना जेजू बरी आमची जिणी कश्टांची आसतना ती सोम्याक समर्पण दिल्ली देवाक मानवोवची जावं दी म्हणून हें पवित्र बलिदान भेटयतना आमी मागया. आमच्या पात्रोण सांग लॉरेसान असले तर कश्ट भोगले कुर्साची जिणी तो जियेलो कुर्साची साक्रिफीस ताणें भेटयलो ताचे बरी आमच्याय जिवाचें बलिदान भेटोवंक आमकां अवकाश लाभतानाचें करूंक ह्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागया. आमी पातकी आनी अस्कत
उतरांनी चिंतनांनी करण्यांनी चुकोन आमी पडल्या दूख पावया बोगसाणें मागया आनी सोमी आमकां बोगसूं दी म्हणून ताचे लागीं विनाती करया. सांगाता मागया हांव पातकीस पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गणी हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच आंवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka Mahadeva Unsari Ani Shantitacha Isa Sonsari Sarvespora Deva Sargicharaya Sarvadveda Deva Baba Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Dinvasta Tuja To Vaibhava Pasun Ami Tuka Vakanta Somiya Jesu Krista Bapacha Eklas Puta Somiya Deva Devache Chidye Tu संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Krista Eklos tu pavit Eklos tu Ishwar Eklos tu Parameshwar. Amen. Amen. प्रार्थुया सर आमची त्या सावा उडासा हाडया ती सांगाता मेळून देवा बापा भेटून दिवया. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळा उबारूंक तुज्या पुता जमनीतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हीनपण बगचें म्हण अगणीत जानवान आनी मोगान तुवें तारायलें. वो गोटू वळखून तुजो अपरमीत मोग आमी वाकाणताव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू तें दिसान दीस व्हड म्हण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणी सूख बगूंक उबारून व्हर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना.
आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा होर दोंगरांतावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मोयजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? अरण्यांत मोरोंक हांगा काण ना, उदक ना, आमकां दादोशी करिनातल्या ह्या काणाचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेलीं. तेन्ना लोक मोयजे सरशी आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पातक केलें. ह्या सोरपांक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनाती कर. देखून मोयजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, एक पितूलचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेल्या व्यक्तीन ताजेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतेली. देखून मोयजेन एक पितूलचो सोरोप केलो. देवाचें उतर हें. देवाची देवान कितें केला ते केदीक विसरनाये. देवान कितें केला ते केदीक विसरनाये. आयक मुजे परजे मुजी शिकोवणची दिवन आयक. हांव कितें सांगता ताका कान दी. वोपारीनी मुजे तोंड हांव उगडता. पुरविल्ले गुटात तुमकां उगडापे करता. देवान कितें केला ते केदीक विसरनाये. तांचे मोदे संहार जाताना देवाक ती सोदूंक पोटली. बोगसणे मागून ताजे दर्शन जोडूंक ती आशेली. सर्वेस्पुर सामचे कडक अत्युन्नत देव सामचे तारुण अशें म्हणून उगडासाक हाडटेली. देवान कितें केला ते केदीक विसरनाये. पूण तांचे उलोवणे जाले तोंडा पुरते. तांची उतरां फकत जिबे सोंसयला. काळजांत तांणी ताजो मोग केलो ना. ताजे लागीं केल्ल्या कराराक ती विश्वासी रावली ना. देवान कितें केला ते केदीक विसरनाये. सांत पावलान फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त सैमान देव तरी त्या समाज संपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो कर मोरणा पर्यंत कुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली भगवजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी
आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें. देवाचे मोडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक सांगलें, सर्गिंता देवून आयिल्लो मनशापू शिवाय हेर कोणी सर्गी चडोवन गेल्लो ना. जशें मोइजेन आरण्यांत सरपाक उबारलो तशें मनशा पुता ऊंच उबारूंक जाय. तवळू ताका सत म्हणटल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें एकल्याच पुता ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुता संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताचे मरिपात संवसाराची सोडवण जावच्याक. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्तांती मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, तुमी हाच्या पयलीं आयकलां सिस्टर राणी मारिया तेचें मार्तेरेचें मरण तुमी हाच्या पयलीं आयकलां. सिस्टर राणी मारिया गांवान केरळाची उत्तर भारतांतल्या इंदोर दियेसेजींत ती सेवा करताली. तिची जिणी अशी कित्याक जाली, कश्टांची जाली म्हणून एक फावटी आमकां मिटिंगा पाद्र्याबांच्या मिटिंगा वेळार तिची आनी एक भयण आसा, ती सिस्टर, तिणें मिटिंगा वेळार तिणें आमकां कितें घडलें सांगलें आसा. ती इंदोर दियेसेजींत सेवा दिताना त्या फिरगजे एका गेल्ली, थंय सेवा दिवन आसतना ती पळयता थंयसर हात मूठ भरून जर मात्र ग्रेस्त, उरलीं पुरो दुर्बळीं. दुर्बळ्या लोकांक ग्रेस्त लोकां कडचे गरजाकांताक रीण काणगोवचें आसतलें वाडीक, पूण तांकां रीण पाटी दिवंक जायनासलें. जेन्ना वाडीक वाड बसोवन तांकां रीण दिवंक जायनासतना खरें गुलामान तीं जाल्लीं. सिस्टर तें पुरा पळयता त्या लोकांचे कश्ट. ह्या दुर्बळ्या लोकांक ताणें स्वा उद्योग करचे जाल्यार सबसिडी आनी पुरा मेळटाली, तें तांकां कळीत नासलें. हिणें वचून तीं पुरा जागरणाची प्रोग्रामां आसा केलीं लोकां पुरा समजोवची. तिका आशा आसली दुर्बळ्या लोकांक तांच्याच पांयांचेर उबें रावचें, स्वा उद्योग करन, हें तिचें योजन. देखून तिणें बरें एक निर्धार काण घेवन सगळ्यांक कितें पुरा कुमोग जावची योजना आपल्या तें तिणें पुरा सरकारांत मेळच्यो सवलभ्यो कितें पुरा टॅप केल्यो तिणें. तांकां सबसिडी मेळटाली. एकल्या कितें सबसिडी मेळोवंक कितें बँकान इन्कार करून गेल्ल्या वेळार तिची भयण सिस्टर आमकां म्हणटा, ही सिस्टर राणी मारिया बँकाक गेली खंय. बँकाच्या मॅनेजरान त्या फलाण्या मनशाक कुमोग करूंक जायना म्हणटाना सिस्टर राणी मारियान तिच्या लोबाच्या वयर न्हेसलो कुरीस, तो कुरीस हातान काणगोवन तिणें म्हणली खंय अशें त्या बँकाच्या मॅनेजराक. म्हणाली खंय ती, आळे सायबा हांव हांगाची न्ही, हांव केरळाची हांगा आयल्या. म्हज्या आवय बापायक म्हाका खाज करून दिवंक तांकणा म्हणनी, वा ती केरळान म्हाका हांवें काम मेळोवना म्हणनी. हांव हांगा इंदोराक आयलें हाळे हाचे खातीर, कुरीस दाखोवन तिणें म्हणलें हाळे हाचे खातीर आयल्या. अशेंत उलोवन ती गेली खंय. भविश्या अशेंत उलोवन गेल्ल्या तिका एक दीस सुमंदर सिंगान बसारतना ओडण घालन साळीच पटी कोसावन तिका लागाड काडलें. पूण म्हजें सवाल, पर गांवां वसा वचून
थंयसर सोम्याचें मिसांव करना आतां तर कुरीच काण घेवन तितल्या धैर्यान उलयचें जाल्यार तिका बोळ कैतान मेळ्ळें. त्या कुर्सार उमकोळलेल्या जेजूतां 400 वर्सां जेजूच्या स्वर्गावर रावना उपरांत पोवी सभेन 400 वर्सां दोगदोनी आसतलीं सोडून 400 वर्सां क्रिस्तांवांक धरताले सोळसोळच्या उदकांत थेलांत बुडयताले सीस कापताले लागाड काडटाले आमचो मार्तीर सान लॉरेस मदलो एकलो 400 वर्सां दोगदोनी आसतली रावली कशी रायालो कॉन्स्टंटायन तो झुजा येताना ताका कुरीस दिश्टी पडलो त्या कुर्साच्या नांवान तो झुजा गेल्लो ताका जैत मेळ्ळें फाटीं आयलो कुर्साक आराधकाच्या सकळान ताणें सुटका दिली क्रिस्तांवांक इगोज ताणें बांदल्यो ते चरित्र आमी जाणाव. कुर्सा वरवीं दोगदोणी रावली. 16व्या शेतामणांत स्पेनांतलो आज फ्रांसीस सावेर आतां फकत ते कुरीस काण घेवन म्हणजे भारताक आयलो गोंयांय आयलो सगळ्या संवसारा भोंवूंक गेलो सुवार्ता परगट करूंक खंयच्या बोळान त्याच कुर्साच्या बोळान. अजून कितलीशीं क्रिस्तांवां दोगदोणी भोगतात आमी पळयल्या मणिपुरांत कितें म्हणून जाता. खंयतान बोळ मेळटा तांकां कंदमालान तांच्या 10 वर्सांच्या उडा आसा संभ्रम करता न्यू लिडर पत्रार तांणी इंटरव्यू दिली तेंच्या लोकांक इतलो जोड मेला कंदमालान कश्ट जाला तांणी म्हणलें आनी की आमी कश्टोवंक तयार आसा. घरां उगडायल्यांत ही गरजो उगडायल्यात आनी की आमी कश्टोवंक तयार आसा कुर्सार उमकळच्या जेजू खातीर म्हणलें तांणी. अजून जेजू खातीर कश्ट न्हू मात्तीरां मोरचीं रगत वरोवची नास वगडावन घेवची कितलीशे लोक ना. बोळ कैतावन प्रेरण कैतावन गटाय कैतावन आशिर्वाद कैतावन त्यात कुर्सार उमकळलेल्या सोमयातावन. देखून सांब पावल आमकां अशें म्हणटा आमी कुर्सार उबारलेल्या क्रिस्ताक परगट करता. आमी म्हळ्यार आमी सगळीं आमी कुर्सार उबारलेल्या क्रिस्ता परगट करता. कोणी बोडाय उलयता जाल्यार ओडपण उलयता जाल्यार कुर्सार उबारलेल्या जेजूची बोडाय उलोवनी. कित्याक कुरीस आमचो बरवसो कित्याक कुरीस आज आमकां बरवसो जाला. आमी विनियाळाक 4 संगती घेवया. पयलें कुरीस आमचो बरवसो जाला कित्याक म्हळ्यार कुरीस खऱ्या मोगाचो अर्थ शिकयता. मोग म्हळ्यार कितें तें आमी जेजूतान शिकचे. मोग म्हळ्यार बोगणाणी इंग्लिशान म्हणटा आमी फिलिंग्स आत्तां आसतली लेवळां आसची नात. बोगणाणी मोग म्हळ्यार खऱ्या करण्यांनी दाखोवचो. हाच्या वांजराच्या वाचपान आमी आयकलें देवान संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो दिवच्यान मोग आसा. आनी सांजू हांव वांजला अध्याय 15 वाक्या 16 आमी वाचता आपल्या इश्टा पासो दीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. सोमयान तेंच गेलें देखून तो कुरीस पुवीस जालो. फुलटान जेशील म्हणलो बेस म्हणटा संवसारान एकल्यान जल्मोवचें कितें म्हळ्यार मोरोंक म्हणून पूण एकलो मा जल्मलो संवसारान एकल्यान जियोंक जल्मोवचें कितें म्हळ्यार जियोंक पूण तो म्हणटा एकलो मा जल्मलो मोरोंक जेजू क्रिस्त. आज हांवें एकल्यान कितें म्हणचें आमकां कितें आनी एकल्याचें कश्ट आमकां कितें वाटेनेच्या वागा म्हाका येवन खागा म्हणचें हांव म्हजे खातीर जियेता. पूण जेजू आमचो सोमी आपूण मरोण कुर्सारी तें मरोण तें रगत वरोण त्या रगतान धुवन आमकां ताणें बादशावी दिल्ली. देखून सांब पावल रोमाकारा म्हणून सांगता आमकां क्रिस्ताच्या रगतान मोलाक आण गेलां. मोलाक आण म्हणजे थोडा पयशे दिवन निंगी पूण सोम्यान आमकां कशें मोलाक आण गेलें ताच्या रगतान आमकां मोलाक आण गेलां. तें रगत खंय वाडलें त्या कुर्सार वाडलें. तो कुरीस कसो पोवीस जालो ताच्या मोगान म्हणजे ताणें रगत व्हरोन आमकां मोलाक आण गेलां. देखून आमी चिल्लर मनशांनी क्रिस्तांव आमी चिल्लर मनशांनी आमकां सोम्याच्या रगतान धुवन ताणें मोलाक घेतलां. देखून आमी सोम्याच्या मोगाची मनशां तो मोग तो कुरीस परगडटा. आनी दुसरें कुरीस आमच्या जिणयेचो कश्ट फूड करूंक आमकां प्रेरण मेळटा. आमी जाणा कुर्साचें मरण रोमाघरांचें रोमाच्या लोकांक जुदेवांचें न्ही जुदेवांनी फातरावन जिवशें मारचें रोमाघरांनी दिवचें. रोमाघरां कोणाक दिवचें कठीण अपराध्यांक विशेश अपराध आसल्यांक तें मरण दिवचें. वळवळ्यांचें कश्टांचें मरण तें. पूण
जेजूक सुरवेर तावन तूं कुरीस आसले तो जल्म मोतारांत तालवार उमकळटाली खंयची तालवार ती उमकळटाली हेरोद रायन ताका जिवीशी मारून सोदुलें त्या दीस तावन सोम्याच्या कुर्साच्या मरणा पर्यंत मोतीन कुडीन अत्म्यान सोमी वळवळलो कश्टलो ताका दोंगरातान व्हरून सकला लोटूंक घालूंक प्रयत्न केले ताका इन्सल्ट केलें ताजी तकली फिरवल्या पिसो जाला म्हळें तो पोटारी म्हळें हरिये करीत ताका थारी गेल्यो ताका चिव हातान दिलो ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट दिलो ताका रक्तांबर शेळो बांदलेलो तो राय म्हूण सांगून इतलो अकमान केल्ल्याक निमाणें अकमान दिलो ताका कुर्साचें मरण देखून इसाया प्रवादी अध्याय 50:3 ताणें म्हणलीं उतरां इतले वर्सां आदीं म्हणलीं जेजूच्या कश्टान ती पूर्ण जालीं देखून जेजून ते सगळे कश्ट स्विकार केले आमकां शिकोवचे खातीर कश्ट येताना धांवनाका सोमी धांवलो जाल्यार आतां आमकां कुरीस आसतो ना आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता यो सोम्या जेजू क्रिस्ता आमकां म्हणोंकूच आसतना कुरीसच आसतो ना देखून सोमी धांवोंक ना कुर्साक ताणें फूड केलें कुरीस ताणें स्विकार केलो देखून आमकां जिणेचे कश्ट स्विकार करून सोमी आमकां एक प्रेरण तिसरें कुरीस आशिर्वादाचें मूळ आशिर्वादाची जर द्वितीयनियम ग्रंथ अध्याय 20:1 वाक्य 20:3 कुर्सार मेल्लो शिरापलोलो जावं म्हणलें कोण कुर्सा मरता गे तो शिराप पडलोलो पूण आज आमकां कुरीस बेसांवाचो गुर्तू अरये बटी बेसांव दिताना आमी कुरीस वापरता पळया शिरापाचो कुरीस सोम्यान आमकां बेसांव दिलां त्रिएका देवाचें बेसांव दिवचो कुरीस चवथ्यान कुर्सा मरिपात आमकां राजी करून घेतलां आमी देवा कडेन राजी जाल्या देवा कडेन राजी जाली रीत खंयची आमकां सर्ग दांपल्लें आदांच्या पदका वरवीं आदांच्या पदका वरवीं दांपल्लें दार उक्तें करून सुलाभ नातलें कुर्साचें मरण अकमाणाचें मरण लजेचें मरण रक्ताचें मरण तें मरोचें पडलें तें मोल दिचें पडलें तें मोल दिवन तें सर्गाचें दार उक्तें गेलें जुदेवांक एक आडकळ जेंतिलांक एक पिशेंपण पूण आमकां क्रिस्तांवांक देवाच्या सक्तेचो विशेश जाणवायेचो संवसारार रजे घालचो तो गुर्तू देखून देवाच्या शेळयेचें वारयिल्लें रगत आमकां राजी केली देवा कडेन राजी केली आनी आमकां एकामेकाक राजी करता तर इतल्या ग्रिस्तकायेन भरलेलो जो कुरीस आमच्या गळ्यांत आमी न्हेसतांव संतोश पावया आमच्या इगर्जेच्या वयर आसा संतोश पावया आमच्या गुड्याच्या तुदये थोड्या बटये आमी कुरीस उबारता कुर्साक उडो म्हणटा आमी आमच्या वाहनाचेर आमी दवरता आमच्या घराच्या गेटीचेर आसता आमच्या आल्तारीर आसता आमच्या नगार भांगराच्या नग आनी तो कुरीस आसता कितलें आमचें भाग पुरुशां वर येताना तो कुरीस केदाळे मुखार कुर्साचो लोक फाटल्यान येवचो कुरीस केदाळे मुखार ताच्या मुखल्यान दुंप आसता कुर्साच्या मुखल्यान दुंपेली आसता त्या कुर्साक दुंपोवन येता तो कुर्साच्या फाटल्यान कुर्साच्या बोगल्यान 2 दिवे आसतात आनी कुर्साच्या मुखल्यान दुंप आसता त्या कुर्साक आमी दुंपण मुखार मुखार येचें बेश्टे पुरुशांक हाडचो न्ही तो बेश्टेंक हाडचो न्ही कुरीस मुखल्यान येता ताच्या फाटल्यान हांव समकता म्हणलो अर्थ आमचो भावार्थ घट करूंक देखून आज कुर्साच्या फेस्ता दिसा आमी समजोवया पयल्या सुवातेर घे तुजो कुरीस हे म्हज्या फाटल्यान म्हणलां आमच्या सोम्यान अरियेकल्या कश्ट आसतलेत कुरीस आसातच भविश्या पाळण्यांत नित्या भुरग्याक कुरीस नात आमकां पाळणें मेळचें 2 पोटी तें 2 पोटी न्हिदताना आमकां कळीत आसना 2 पोटी न्हिदताना आमकां दुसऱ्यान ताण न्हिदावचें पयलें बाळशें आसतना आनी कोणें न्हिदावचें आनी निमाणें मेल्ल्या वेळार तें आनी कोणान न्हिदावचें ताचे मदें आमच्या जिणेंत मस्तू कुरीस आसतात ते स्विकार करीजेत कुरीस नासतना क्रिस्तांव जिणी ना देखून म्हाका कश्ट नाका म्हूण बघता पूण सोमी म्हणटा घे तुजो कुरीस ये म्हज्या फाटल्यान माथेवाचो वांजला अध्याय 7 वाक्य 13-14 अशीर वाटेंतल्यान भितर सरा सर्गावेची वाट अशीर तांतल्यान वेची तोडींत म्हळां सोम्यान देखून कश्ट काडल्या शिवाय सूख कोणाक मेळना कोणीय मेळून पुरो आमकां सूख मेळटलें सोर उरल्यावर सूख मेळटलें आनी मांडो मारल्यार सूख मेळटलें दगलबाज केल्यार सूख मेळटलें तें 4 दिसांचें मात्र नीज सूख मेळचें काही केसार आदारे बाई मोसार म्हणलां आमी कश्ट काड सूख भोग हें आमच्या सोम्याचें लिसांव ताणें आमकां दिलां घे तुजो कुरीस हे म्हज्या फाटल्यान दुसरें कश्ट येताना धांवनाका मस्तपणी आमकां कश्ट नाका पिडा येवची नाका सोलवणी मेळची नाका अशें हांवें आनी तुवें चिंतचें आसता सांग पेद्रुच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 20 म्हणटा क्रिस्तान तुमचे खातीर कश्ट सोंसल्यात पळय उतरां क्रिस्तान तुमचे खातीर कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणें तुमकां एक देख दिल्या
कितल्या अपुरब्याची उतरां म्हळ्यार क्रिस्तान तुमचे खातीर कश्ट सोंसल्यात, तुमचे खातीर कश्ट सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां एक देख दिल्या. पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 1. पिडा येताना, कश्ट येताना, दूख येताना मस्त बटी कुर्साक पळयल्यार तुजे कश्ट अर्द्याक अर्दे वाडणे जातात. घरा कुरीस आसा तो डेकोरेशन करूंक न्ही, एक दीस तो पळोवंक सकाळ उठल्या बरी त्या कुर्साक पळय, प्रेरान जोड तेंतावन दिसा मदीं तो कश्ट येता त्या कुर्साक पळय, प्रेरान जोड तेंतावन राती न्हिदोंक येतना त्याच कुर्साक पळय. तुजी जिणी ताचे तुजें कश्ट सोसूंक बोळ आनी घटाय मेळटा. तिसरें कुरीस काळोखान तुका एक बरो वसो सोलवणी येताना, पिडा येताना निराश जाता. थोड्यांनी म्हणचें आसा कोणिंगी कालेंगी केलां, बरें येताना पुरा देवाण केलां, कश्ट येताना कोणिंगी कालेंगी केलां. पळया जोबाचीं उतरां आमकां प्रेरणेक. जोबाचो पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 10. जर सूख आमी देवा तावन जोडटा तर दूख आमी ताचे ताण कित्याक जोडूंक नजो. जर सूख आमी देवा ताण जोडटा तर दूख आमी ताचे ताण कित्याक जोडूंक नजो. कश्ट येताना कोणिंगी कालेंगी केलां, सूख मेळटाना देवाण केलां ना. सुखांती दुखांती आमी देवाच्या हातां म्हणटा कुरीस. तो ओंकार सोरमकोळ जेजू म्हणटा आमकां माट मंत्रां पितीसपणां ना. जेजू आसा, जेजू 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 सोरमकोळचो जेजू आमचें सर्वस्व. देखून पितीसपणां त्या कुर्सा मुखार खंडीत आसची नात. तुका बंबई वचोचें जाल्यार तुवें बस्सार वचोचें जाल्यार सुरंगा मार्गांतल्यान वचोचें, वा रैलार वचोचें जाल्यार सुरंगा मार्ग आसत. सुरंगा मार्ग नासतना तुवें बंबई पावचें परिणाम. सुरंगा मार्गा भितर काळोख आसा. भोवशा आतां कांय इल्लो उजवाड घाला जावं पुरो, पूण काळोख आसतलो. तो काळोखा शिवाय उजवाड आसतो ना, सोलवण शिवाय जैत आसचें ना. कश्टां वरवीं मात्र सूख तुका आसतलें. तर इतल्या देवाच्या बेसावण बरोलो कुरीस आमकां माना असो जावं दी, गौरव असो जावं दी. तो आमच्या गळ्यांत न्हेसोंक आमी अभिमान पावया. सांगतात आमच्या कुडीचेर कुर्साचो गुर्त काडटना बरो करून काडया. मस्त बडी खंय खंय येता तकलेर, हरद्यार, दोनी बावळ्यांक वा आमच्या हातांच्या व्हडल्या बोटान धाकटो कुरीस कपलार, वोंटांचेर आनी हरद्याचेर सवकास भक्तीपुणान काडया. कितल्या तो कुरीस कितलो भाग्यवंत केल्लो जेजून तें आतां आमी समजलें हांव. दुसऱ्यान बेसांव दिवचें. तुमी पळया बेसांव दितना याद जा की कुर्साच्या रुपार बेसांव दिता. आमच्या घरा भुरगीं बेसांव मागतात, आमी वडिलां बेसांव दिता. कशें बेसांव दिता तें कुर्साच्या रुपार वयर तावन सकला पर्यंत आनी आड बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी अशें बेसांव दिवंक आनी मानान आमच्या कुडीचेर काडूंक आनी आमच्या घरांत तो कुरीस आसतना ताका मान आनी गौरव दिवंक कुर्साच्या जैताचें फेस्त आमकां बेसांव दिवं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. देनी सवार दिल्या आमकां मोगाळा बापा, अर्गा आमी भेटयता भक्तीन तुका. आशिर्वादां घाल तूं आमचेर हर एका दिसा. जिणी सुफोळ नंदन कर मागता ये बापा. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगासोर उपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कुरपादी जियोच्या जिणी मोगाची. भेटयता ही काणीक बापा व्हडल्या वायनाची. भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची. काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची. स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची. मोगासोर उपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कुरपादी जियोच्या जिणी मोगाची. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक
म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्र जादावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुळाक पथकांचें बोगसाणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पथकांतलें आमकां नितळ कर आनी वडे पवित्रायेक आमकां उबार म्हणून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करूंक पावू. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करून तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपजल्लें रुखांतान जिवीत उपजोवचें. रुखा वरवीं देंवचार जायते वन जाल्लो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजन. देखून खुर्सार जायते वन जाल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणटा. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. उंचगी तुका जय 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 बोंसगी तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. उंचगी तुका जय 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 जय. उंचगी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पळी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बवरतोसो गट पगटूय ह्या जेसू मेलो जेसूची बसाला. जेसू नव्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सुडोवणेची कालचो तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा जराळ इजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा गतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर हांगासर हजर आसलेल्या आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत लोरेस भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सर भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो मेळचें कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र म्याच्या एकपणा सर पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन 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 क्रुसारूम कळोवन कुरीस भगवंतकन आमकां सोडून दिल्ल्या जेजून जेजू देवाक बापा म्हूण उलो मारूंक शिकयलां तेंच मागणें आमी मागोण येवकारिसांतल्या जेजूक सेवंक आयती जावया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्पळां सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशाण अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाये सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे भावां भयणीनो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागी
सुमयान तुझे म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोगाळ जेसू दयाळ मोजे येवंका शेताय स्वागत तुका काळजान म्हज्या अज्ञाक म्हज्या तिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान जाता सासनी जिवी म्हाका लाबो कुर्सार जीवन भिलो आत्मान सोसो जीवन अर्पो तुकाच पेटोवन दिलो तुजे कुशीक त्याग केलो बापा कुशीक घाल जालोय तुजे कुशीक त्याग केलो बापा कुशीक घाल जालोय जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मोजीत येवंका शेताय स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्यान म्हज्या तिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान जाताय जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मोजेत येवंका शेताय स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या तिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकान जाताय तुका जेजू मोज्या मोगाळ सोडवून घरा काळीज मोचे मोगान तुझ्या भय मोगा सागोरा देव पण तुझे लिपो अबल बाळोक सालो पुरसाची मरण सोसो तारक मोजो जालो पुनर्जीवन जावो मरणाचे सैत पेले पातकाच्यो सांकळी तुटो सस्नीक जिवे दिले अर्गा तुका जेजू मोज्या मोगाळ सोडवून घरा काळीज मोचे मोगान तुझ्या भय मोगा सागोरा प्रार्थुया सुमिया जेजू क्रिस्ता खुर्सार उमकळतना तुवें बापा भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रक्तान तुवें आमकां पोसल्याय
आनी तुज्या कुर्सातान उपजतल्या दैवीक जिवाण आमकां भरल्याय तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुना जिवानपणा तुज्या सांगात आमकां पावय म्हण आमी तुजे लागीं काल्तिकायेन मागता जेजू जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची मोडूक मोगाचेनो आज हांगासर प्रधान याजक जावन अपुर्बायेचें सोम्याक आराधन करचें मागण्या विधी सोलोवन व्हरून उपरांत नोवेनाचें आशिर्वचन आमकां दिवच्या मानदीक बाब बोनिफास पिंटो ताचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा मानदीक बाप बोनिफास पिंटो उप्पिनंगडी फिरगजेचे जायतीं वर्सां वावरकर मंगळूर DSS खातीर मंगळ ज्योतीचे डिरेक्टर जावन सेमिनरीचे प्राध्यापक जावन आत्मीक डिरेक्टर जावन वावर करना आतां आमच्या कर्नाटकाच्या बिस्पा मंडळीच्या नव्या निर्धारा प्रकार कर्नाटका प्रादेशीक सुरविली तरबेती याजकांक दिवच्या ह्या दिशेंत आमच्या मुडबेळ्ळे उडपी DSSच्या मुडबेळ्ळेंत नवेंत सुरविली तरबेती केंद्र आसा केलां परच्या सोमारा ते थंयसर ते आयिल्ले आसात आतां परवा सोमारा तावन कर्नाटका प्रदेशाच्या डिग्री संपोवच्या मेजर सेमिनरीक वेच्या पयल्या वर्साच्या सुरविली तरबेतीचे ब्रदर्स याजक थंयसर आसात तांकां आत्मीक तयाराय दिवच्या सेमिनरीक भरती जावच्याक तयाराय करच्या ह्या कामांत मिसावांत ते थंयसर आत्मीक डिरेक्टर जावन वर्त मिसांव करूंक आयल्यात ह्या संदर्भार हांगासर येवन आयचे प्रधान याजक जावन मीस पेटयल्ल्या खातीर अपूर्बायेचो कुर्साच्या जैताचो शर्माव दिवन बरी शिकवण आमकां दिल्ल्या खातीर आमचे खातीर देवा लागीं मागल्या खातीर ताचो उपकार बावडटातना मुखल्या वर्त्या याजकी तरबेतीच्या ह्या मिसावांत हांव तांकां बरें मागतां तांचे मिसांव जैताचे जावं दी म्हणून भगवंत कुर्साची मजत तांचेर मागता देव बरें करूं म्हणटा तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं मानाचे वाती वाणच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका आर्गां दिता ह्या पवित्र तळ्यार पूण जोडूंक जायतो लोक येता विविध तरांच्या आत्रेक आशा घेवन येता तांची जावं मुर्दोम पिरजेन जेवणाची वंती घे जेवणाचे प्रायोजक जावन सांत लोरेसाच्या वर्त्या मानाक देणगी दिवन आसात तांचे तुजे आशिर्वाद घाल तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या दिसपडत्या ग्रासाचेर तांच्या पयल्या परगांवांताच्या कामाचेर कृशेचेर आशिर्वाद घालून खंयचे तांचे आत्रेक आशा आसा ती फळादीक जावं हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां लॉरेन्स एवजीन डिसोजा नक्रे लॉरेन्स एवजीन डिसोजा नक्रे लिली एंड मायकल डिसोजा मुंबई लिली एंड मायकल डिसोजा मुंबई एडविन प्रवीण रॉय डिसोजा बर्मुडा हॅमिल्टन एडविन प्रवीण रॉय डिसोजा बर्मुडा हॅमिल्टन राकेश एंड अश्विता डिसोजा एंड फॅमिली नक्रे राकेश एंड अश्विता डिसोजा एंड फॅमिली नक्रे अश्वन मछादो कारकळ अश्वन मछादो कारकळ निर्मला कॅस्टलिनो शिरवा निर्मला कॅस्टलिनो शिरवा मुर्दोमू शैनी रेगो शिरवा शैनी रेगो शिरवा डायना मरीना डिसोजा पेर्नाल डायना मरीना डिसोजा पेर्नाल
कोणाची नावां सोडून गेल्या नंतर ताणें येवन वाती स्विकार करीत. भाग्यवंत लोरेसा आमचे तुझी दिसका देवा कानन महिमा दी उंची येऊन तू फावो कर. भाग्यवंत लोरेसा आमचे तुझी दिसका देवा कानन महिमा दी उंची येऊन तू फावो कर. उदार मोनानामी सेवा करून संगी मुर्जित करून तेडी चियोन सादी चिनी. भाग्यवंत लोरेसा आमचे तुझी दिसका देवा कानन महिमा दी उंची येऊन तू फावो कर. भाग्यवंत लोरेसा आमचे तुझी दिसका देवा कानन महिमा दी उंची तू फावो कर. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये जैथे वन मार्तिरा सा लोरेसा तरना प्रायरेस बावरत्या खातीर कठीण ससून जीव दिल्या. आयक आमचें कालते मागणे. वरत्या पटकन आमी तुजे ससे आयल्या. जिओ बाबा खातीर भरोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जण दी. आमच्या अभ्यासान सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परजळशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिल्लें आनी कसांत वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाशें कर. अनभवट्यांक आनी भवट्टान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो बुसवाट आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुज्या बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी. आमच्या कुडयेत्म्याच्या सरगर्सांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. एग्जामांत बरे फलितांम शायिल्ल्या पासत 11 जाणांनी सांत लोरेस बापाच्या माजातीन मागूल उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. तापशेळ कोंकणी गूण जाल्ल्या पासत इस्रायल गांवची विजा मेळिल्ल्या पासत भायल्या गांवांक वेची विजा मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. दिसपडतो ग्रास लाभिल्ल्या पासत केसोळी गूण जाल्ल्या पासत पायल्स गूण जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर अर्गां दिवया. हांव होगळां दितां जेजू हांव होगळां दितां जेजू हांव होगळां दितां जेजू म्हज्या काळजांत. हांव होगळां दितां जेजू हांव होगळां दितां जेजू हांव होगळां दितां जेजू काळजांत. हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजांत. हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू काळजांत. सांत लोरेसा लागीं मागूल उपकार मेळचे पासत मागया. बरी सैरीक मेळचे पासत मानसीक पिडा गूण जावचे पासत एका भुरग्यान हट उणें करून इस्कोला वचोंक एकल्याचे पासपोर्ट समा जावन सावदी वचोंक रीण फारीक जावंक नवें घर बांदूंक फावो जावंक फ्लॅट मेळोंक सर्जरी जाल्ल्या एका भयणीक बरी भलायकी मेळोंक जाणवाय सोडोंक चोरी जाल्ले भांगार आनी पयशे पाटी मेळोंक डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक ते जाणांची BP नॉर्मल जावंक राती बरी न्हीद पडोंक हार्टाची पिडा गूण जावंक गोमटी दूख गूण जावंक आमल पिवणें गुडका सिगरेट संपूर्ण तरान सोडूंक घोव बायलां मदें समाधान मेळोंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक पाटीची दूख गूण जावचे पासत मागतात. गोरवांच्या आंगार आशिल्ली किरेंट वसोंक घरांत शांती समाधान लाभोंक एकल्याच्या पांयाची कोठो दूख गूण जावंक एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोंक गॅस्ट्रीक समस्ये परिहार जावंक बरो जागो मेळोंक वायट एग्जाम पास जावंक न्यूझिलंडांत बरें काम मेळोंक इंजिनियर शिकप बरें जावंक किडनीचे समस्या सारके जावंक पेंकट दूख गूण जावचे पासत आळसाय पयस जावचे कसोत बरें करून शिकोवंक पांयांच्या कोटांनी रगत बरें पास जावंक
काळी जाल्लीं बोटां नितळ जावं भुरग्यांचे देणे लाबोंक कोर्टांत आसली केस इत्यार्थी जावं घर बऱ्या मोलाक विकून वचोंक हाताची सूज देवोंक इंटरव्यून पास जावं बरें काम मेळोंक कसलेंच आडकळ नासतना एका तरणाट्याचें काजर बऱ्यान जावं जीव कमसो रावचे पासत मागतात प्रत्येक त्या सावन पासत एका भुरग्याचे नाकाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावं चोरी केल्लो चोर दाखोवन दिवंक मेळोंक बरो पावस येवन उदक जावचे पासत पांयांक कसलो किळो गूण जावं तशेंच तोंडार आसलीं कथा वचोंक बाजल आसलो जागो सेल जावं कॅन्सर पिडेतावन तशेंच विविध पिडेतावन वळवळ नासच्या सर भाव भयणींक गूण जावचे पासत मागतात सर्जरी नासतना क्रेटिनोपॅथी तावन बरेंपण जावचे पासत मागतात जायते जाणांनी मागोवंक सांगलां जायती तेसांवां इरादे तेसांवा मुखांत फोना मुखांत वॉट्सॅपा मुखांत इंटरनेटा मुखांत रायिल्लीं आसात सांत लोरेसाच्या वर्त्या मजतीन देवाच्या वर्त्या काकुळतीन ही सर तेसांवां बेसांवांनी बरोवन आशिर्वाद जावचे पासत आमी मागया ಈ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಕೃಪಾ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರು ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಮನ್ನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಫಲ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ या पवित्र जाग्यार आयिल्ली आमकां समेस्तां बसत मागया ह्या जाग्यार आसची चोर योजना पोंताक पावून समस्या परिहार जावं आनी सगळें बरें जावंक मागया सर कुमोक मेळोंक आनी दानीचेर आशिर्वाद मेळोंक देवाची कृपा लाभचे पासत आतां आमी देवाची काकूळट मागया समर्पिता जीसू मोचे जीवे सांडून बाकीची नीत माका दुख गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका शेकी बावरत्या प्रमाणे बागी मोरान मोरोन सर्गा तुझे संगता ससना देवा होगळचुंचे बाग आमकां समेस्तांक फोव कर आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास आमकां आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान मान मरी एक कृपेन भरलेले समी देव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्या गातान दिका आमच्या मनाच्या कल्याण महिमा बापाक आनी भुताक आनी पवित्र आत्म्याक दुसवादी दोसातान सदा सर्वदा सांत लोरेस मार्ती राम अपसोत विनातिक क्रिस्ताच्या वचनाक आमी पावोवंचे का प्रार्थुया ये सरपदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर्म लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर आमच्या पिढे पासत आमा समेस्तां पासत कोणा पासत आमी मागता म्हूण बसयलां कोण ह्या वेळार पिडेंत आसात तांचे पासत आतां आमी मागया सुमियाचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सुमिया दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोव तुजे सुशीक पावून दी सर्वेच पोर तुमचे सोवे आसूं
तुमच्याही सोबे आसो. प्रार्थुया. सर पोद्वेदारा आनी सासान देवा, तुजी गूण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पथकाक शिक्षा जावन रेवोडल्या सर बांद पासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर धूक तांचे तान पयस कर. तुज्या अगणीत काकोळेचेर पातयेन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या मजत प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजलिकांत तुवें दैवीक साहवासाचो संतोश आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवन आनी देखी प्रकारार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरेफात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पोद्वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवें सदा रावो. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमची पातकां बोगसूंक जेजूच्या कडवळ्यांतल्यान वाळलें तें उदक आनी रगात आमकां सडवण दिवंक शकलें. तें पवित्र आत्म्याच्या उदकान आमकां नितळ जावं म्हूण मागया. ह्या पवित्र तेलान आमकां मागल्या मरेफात पवित्र आत्म्याचें देणें लाबों आमची पिडा शिडा गूण जावं आमचो बावडतो वाडोवंक आनी बावडतान मागलें मागणें आमकां गूण करूं म्हणून पवित्र आत्म्याची कृपा मागून उबे रावया. पवित्र आत्म्याक स्विकार करया. स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या बेगिस्तो देवोन स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मोजे तैरावोंकुये सदा काळजीच्या पवित्रत्म्या बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेजून बासयलेल्या पवित्रत्म्या दमदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या स्वाधिकतम्या पवित्रत्म्या बेगिस्तो देवोन स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मोजे तैरावोंकुये विस्मित बोधेनार पवित्रत्म्या जीविताची सर पवित्रत्म्या भलायके दातारा पवित्रत्म्या सदां काळजीच्या पवित्रत्म्या विस्मित बोधेनार पवित्रत्म्या जीविताची सर पवित्रत्म्या भलायके दातारा पवित्रत्म्या सदां काळजीच्या पवित्रत्म्या स्वाधिकतम्या पवित्रत्म्या बेगिस्तो देवोन स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मोजे तैरावोंकुये
बेगिस्तो थेवोन ए स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैरावों को ये Bagewon patron Santa Loresa Kaळजा आमची उबार तुका आयल्यासर तुझ्या पायां तळा दिवच्याक मान या बागी दिसा भावार्थाची तू साक सालोय दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेन तू रावलो सेवा करूंक म्हाका शिकय देवबिरान काळजांत कसय बागेवोन पात्रोन सांता लोरेसा काळजा आमची उबार तुका आयल्यासर तुझ्या पायां तळा दिवच्याक मान या बागी दिसा सतानी तिची देख दिवून जालोय मोगान सेवक क्रिस्ताचो वोत आमचे उरपे बेसा पाटलाव आमी करू तुजो मोगाळ पुत्र सोवे अंगवार मोरी आशीर्वाद आमकां जेसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा बसो विनंती कर भगवंत कुर्सचे कुर्बे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन